मामकाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। रेडीघाट वाळपय भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो जालो अपघात। रस्त्यार अचकीत हेडगी गोरवांक आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो सुटलो ताबो। सुदैवान टळी जिवीतहानी। काँग्रेस विश्वासघातकी मुखावेल्या जिल्हा पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच करचे नात युती, सांगता दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। प्रस्तावित टायगर रिझर्वात उदरगतीच्या कामांक बंदी। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो। सीईसी कडल्यान 2 सप्तकात मागयला अहवाल। आपली उतरां केल्या मिसलीड। हांवें भाजपा फुडली 15 वर्सां हार नाही सक्ती अशें म्हणिल्लें। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचें स्पश्टीकरण। दिगंबर कामत उलयला ते एकदम सारखे। 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें सत्तेत, विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावाचो दावो। आणि सभापती पदा खातीर बेगीनच उमेदवार करतले निश्चित। येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीर जातली वेंचणूक। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती। आता खबरो विस्तारान। रेडीघाट वाळपय वाठारात भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारात रस्त्यार अचकीत हेडगी गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आणि टेम्पो रस्त्यार कुशीक कोसळ्ळो। सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। वाहन चालक विजेंद्र बोहत हो साल्वार जालो। काँग्रेस हो विश्वासघातकी पक्ष। ताका लागून येता त्या जिल्हा पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना म्हणून दिल्लीच्या आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मारलेना हांणी सांगले। सोमारा आतिशी आणि गोमंतक कार्यालयाक भेट दिल्ली, त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो। येता त्या जिल्हा पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना। काँग्रेस पक्ष विश्वासघातकी आसा, ताका लागून येता ती वेंचणूक स्वबळार लढटले म्हूण दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मारलेना सांगता। वेंचणुके उपरांत निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी भाजपात प्रवेश करचो न्हय हाचे खातीर आपाचो डीएनए आशिल्ल्या नव्या उमेदवारांक संद दितले अशें आतिशीचें म्हणणें। सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिली, त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दितना म्हादय अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला। प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। ह्या निवाड्यात सीईसी म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला। तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली। पळयात पुराय बातमी। म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयेन अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला। गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका, जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली। तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचें मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली। ह्या अहवालाच्या आधाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतलें।
सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा. कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको टुरिजम कॉटेजी बांदपाचें थारायल्ले. आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना. हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा तें आयकात. म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केलेली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आनी तो विशय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिजमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू आसलेले आणि हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा. तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आनी कामकाज जे आसा हे पावस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें. तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतीम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा. खरं म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारांत अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा. सुर्लाचें जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आनी हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गीक अधिवास आसा. हाच्या पयलीं वन खात्याक ह्याच वाठारांत वाघाचें अस्तित्व जें आसा ती छायाचित्रां मेळ्ळीं आनी पुराय वाठारांत रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारांत जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नांव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा. आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजिवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फाउंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तिची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा. आतां ह्या संदर्भान केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आणि बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन गांवच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघां खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिला. टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्याच तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा. लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. सरकारान लोकां कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय. सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवपाक जाय. गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात. आयकात. टायगर रिझर्व हो एक सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा. लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भान तांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा, तांकां गरज निर्माण जाला. ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा. जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा. तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या. हे सामकें बरोबर न्ही. म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणें अधिकार दिल्लो ना. सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय. सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. पळयात क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हणजे कितें, न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली. पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां ताचें कारण वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानां काबार करतात. आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक ती वेवस्था आमी करनात आनी आतां आमकां
बागय नाका. वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप हें सदां लक्षांत दर. वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता, तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही तें सगळें येता. म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात, तांचें संरक्षण जावपाक जाय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काडलो. खंय आपणे तशें म्हणूकच नाशिल्लें. आपणे म्हणिल्लें भाजपा फुडलीं 15 वर्सां हारची ना. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडल्याचें दिगंबर सांगता. पळयात पुराय बातमी. हालींच मंत्रीपद मेळिल्ले दिगंबर कामतान एका कार्यावळीत आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत गोंयांतूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्तेपासून 15 वर्सां पयस दवरचे अशें स्टेटमेंट केल्लें. आतां ह्या स्टेटमेंटाचेर दिगंबर कामतान स्पश्टीकरण दिलां. तो म्हणटा आपणे अशें म्हणूकच ना, आपल्या उतराचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला. खंय आयकयात ताचें म्हणणें. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें हांव उलयलें कितें हार नाही सकती म्हटलं. आतां कोण तरी तो आ नाही सकती म्हणून घालो. म्हजो वर्ड इज व्हेरी क्लियर. आय एम व्हेरी क्लियर. फुडलीं 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामत जें कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी अलेमावान केला. एक तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हें अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानतां. म्हणून हांव दामबाबा कडेन मागतां की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें, कोणें एकल्यान स्टेटमेंट केलो, आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, तसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामू नायकान करचें अशें वातावरण मागता. सारको उलयलो तो सारकें आहा तें उलयलां तें खबर आसा. 27 आमगेले काँग्रेसाचो सरकार जातलो म्हणून तो सारकी तो देवा गेलो मनीस तो रियलिटी उलयता. रियलिटी तो उलयला, सारकें आहा तें उलयलां. 27 आमगे काँग्रेसाचो सरकार जातलो. सभापती पदा खातीर बेगीनच आपलो उमेदवार निश्चित करतले. सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारावना. येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. त्यांनी एक फंड रिलीज केला पळय पंजाब आणि छत्तीसगडाक 5-5 कोटी कितें हे करता. पंजाब आणि छत्तीसगड हांगासर फ्लड आयला खूब मोठ्या प्रमाणात. ताच्या खातीर तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हाच्या अंतर्गत 5 crores रुपीज गोंय सरकारच्या वतीन हे दोन्ही राज्यां वरवीं धाडलेले आसा. 25 तारखेर आमचो नंबर आमच्याकडे पूर्ण नंबर कॅन्डिडेट डिसायड जातलो. आता कॅन्सराचेरूय उपचार जातले. हय तुमकां आयकून अजाप दिसतलें पूण रशियेन कॅन्सरावेलें वाशीन तयार केलां. सगळ्या तरेच्या चांचणे उपरांत ह्या वाशिनाचे रिझल्ट समाधानकारक आयिल्ल्याचो दावो रशियेच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन केला. हें वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आसून तें कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींक दिव येता अशें रशियेचें म्हणणें. कॅन्सराक लागून पुराय संवसारभरात कितल्याशाच जाणांक मरण आयलां. ह्या गंभीर दुयेंसांतल्यान हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक साल्वार जाल्यात. कितलीशींच वर्सां जालीं जायते देश कॅन्सराचें वाशीन सोदपा खातीर संशोधन करीत आसात, पूण तांकां हातूंत अजुनूय यश आयिल्लें ना. पूण रशियेन कॅन्सरावेलें वाशीन तयार केल्याचो दावो केला. रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन कॅन्सराचेर वाशीन तयार केल्ल्याचो दावो केला. रशियन एंटरोमिक्स हे कॅन्सरावेलें वाशीन आतां दुयेंतींक वापरपाक मेळटलें. ह्या mRNA बेस्ड वाशिनांत सगळ्यो प्री क्लिनिकल चांचण्यो यशस्वीरित्या पुराय केल्यात. हें वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आशिल्ल्याचें FMBHO प्रमुख बेरोविका स्कॉत्सोवा हांणी सांगलें. हें वाशीन सगळ्यांत पयलीं कोलोरेक्टल कॅन्सराच्या उपचारा खातीर वापरतले खंय. तशेंच ह्या वाशिनाचो दुसरो प्रकारूय विकसीत करतले, जे मेंदवाचो कॅन्सर आनी कातीच्या कॅन्सराचेर उपयुक्त थारतले अशी माहिती स्पुतनिक ट्विटरा वरवीं कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनान संवसारांतल्या सगळ्या देशांचेर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादपाचो निर्णय घेतला. ह्या टॅरिफ बॉम्बाचो जागतीक राजकारणाचेरूय परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचेर अमेरिकेतूय खर टिका जाल्या. हे फाटभुंयेर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार आमी आमच्या व्यापारी भागीदारांक रिबॅट दितले म्हणून स्कॉट बेसंट सांगता. गेल्या म्हयन्यांत फेडरल अपील न्यायालयान ट्रम्पान हेर देशांचेर लायिल्ले टॅरिफ हेर राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचें उल्लंघन आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. न्यायालयाच्या निकाला उपरांत अमेरिकेचे अर्थ मंत्री स्कॉट बेसंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट दिलां. तांच्या कोतान अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार तांकां टॅरिफाची अर्दी रक्कम परती दिवची पडटली आनी अशें जालें जाल्यार अमेरिकेच्या ट्रेजरीक बरेच लुकसाण जातले अशें ताचें म्हणणें. सर्वोच्च न्यायालयान ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिलो जाल्यार टॅरिफ लागू करपाक हेर कायदेशीर वाट्यो उपलब्ध आसात. त्या प्रमाण पोलाद आनी ॲल्युमिनियमाचेर शुल्क वाडोवपाक सेक्शन 321 इन्व्हेस्टिगेशन सारके पर्याय उपलब्ध आशिल्ल्याचे नॅशनल इकॉनॉमिक कावन्सिलाचे संचालक केविन हॅसेट सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळ पोलिसांनी वारखंड जंक्शना कडेन गस्त घालतना विष्णू रॉय हांणी देवळात केल्ले चोरयेच्या आरोपा खाला अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटींतल्यान चोरिल्ले 910 रुपया सापडले. वेताळ आनी गोंयांत चल्ले हेर चोरयांची कबुली ताणें दिल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. केसीस म्हणजे आमचे डिव्हिजनाचे आम्ही वर्कआउट केले केसीस आणि इथून रात्री आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणून ताका तो थांबलो आनी मागीर चॅक केला तितून आमकां बॅग मेळ्ळें. बॅगान ताजे सगळें चोरी करपाचें सामान ताजें इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटी जे आमी काडटात ते मेळ्ळे आनी ताका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा ताचो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. थंय 20 वर्सां तो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमची महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो येवप अशें खूब वाट आसा आमकां तितून. तर ताका आमी सगळें फूल चॅक केलें CCTV चॅक केलें आनी तेजे आमकां थोडे फिंगरप्रिंट बी आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगरप्रिंट आतां व्हेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धर्तकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसीचे केसी वर्कआउट जाले सॉल्व जाले. 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले. ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला बायक सगळे आमी तेजे ट्रेन करून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें. ताजे शिवाय तो आनीक खूब केसींनी तो आपलो इन्वॉल्वमेंट दाखयता. येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडचे खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनांचेर बेगीनूच AI कॅमेरा बसयतले म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. ते भायर पर्यावरणपूरक प्रवासाक चालना दिवचे खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर कदंबा येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशेंय मंत्री गुदिनोन सांगलें. येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मंत्री गुदिनोन लोकांक आवाहन केलां. वास्को जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री उलयताले. That is very safety week. I want to inform. We are in the process and we are already acquiring even more electrical buses. All 15-year-old vehicles are being gradually replaced. Government is doing its bit, whatever is required, so that we have good, safe, environment-friendly vehicles on the road. But what about you all? You all also have to take care. See that even the
private people owning old buses. I think ultimately we have to phase them out. Even in the capital city of Manjeri, I still have a problem. Immediately they come agitating where we have put our smart buses because it is classified as a smart city. We have put EV buses which people are totally patronizing. Yet you find these old vehicles which are more than even 15 years still flying. I have asked my officials to immediately act, and this thing also should be something of the past. Goa is a very small place. Everybody knows everybody. Even the officers will bear with me whether in RTO or in the police. Immediately they get a phone, and then they say, Uloita Master Sword Teka. Master Sword Teka is resulting in not respecting the law. In fact, such cases should not be encouraged. Nobody should take the phone. See that the person faces the punishment. Otherwise, there is going to be no end. Discipline has to come from within. Discipline has to come from each one. At least make Vasco, Dabolim, and all these areas free from accidents or less accident prone. It is up to each one of you. काडासंबंधी अजून निर्णय जावना. खंयच्याच कमांड एरियाक डिनोटिफाय करपा विशीं काडान अजून मेरेन निर्णय घेवना. जायत्या जाणांनी डिनोटिफाय करपाची मागणी केल्ली, मात कायदेशीर प्रक्रिया केले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. काडा संबंधी आमकां कांय निर्णय जावना. आमकां कायदेशीर पद्दतीन कितें सोपस्कार करपाक कितें प्रेशर करता. सो डिनोटिफाय करपाक मागला बरं. खूब जाणांक मागला. एक आनी दोनच न्ही, खूब जाणां मागला. प्रत्येक जण आपापली एरिया डिनोटिफाय करपाक. पूण करतले बीन सर. ताजेर आमी अजून निर्णय घेवना. प्रोसिजर आहा पळय न्ही, कायदेशीर जो कितें प्रेशर करपाक प्रेशर केले नंतर मागीर सांगता. कितली एरिया आसत आहा अशें अंडर सगळी 15,000 हेक्टर जमीन आसा. काडाची एरिया डेव्हलप करपाक प्लॅन अजून फायनल परत शॉर्ट टर्म नोटिफाय जाली. 2024 नोटिफाय जाली. डेव्हलप करपाक तुम्ही हे करपाक हय 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 ते नोटिफाय करपाचें, सॉरी डेव्हलपमेंट करपाचें. जे थोडी एरिया उरल्या जे शेती संबंधी विकसीत करपाक जाय ताजेर प्रोग्राम घेतलेलो आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सोमारा बायणा वाठारांतल्या PWD कार्यालयाक अचकीत भेट दिली. उदकाचे आनी रस्त्या संबंधी कसले अडचणी आसात ते विशीं थळावो आमदार दाजी साळकारा वांगडा चर्चा केली. वास्कोत तशेंच रस्ते बरे आसात, पूण भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर जे रस्ते खणल्यात तांचे डांबरीकरणाचे काम सुरू आशिल्ल्याची म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. फर्स्ट विजीट आसा वास्को PWD डिपार्टमेंटान. कितें तुमचें ऑब्जर्वेशन आनी डायरेक्शन? हांव आयलो एका फंक्शनाक एट MES कॉलेज. तो पावता म्हजी एक पयलीं वचून स्टायल आसा. हांव जर खंयच्याय एरियेन फंक्शनाक वता त्या थंय कितें जर म्हाज्या डिपार्टमेंटाची संबंदीत आसत जाल्यार आय मीट देम, आय कॉल द MLAs, डिस्कस तांचे कितें सो आय गेट म्हाका टायम आसा म्हणटकीर मेळटा. दाजीक फोन मारलो, तूं खंय आसा तो रोखडोच आयलो. तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें बेसिकली टू फायंड आवट वॉट आर द प्रॉब्लेम, उदकाचे कितें प्रॉब्लेम, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसा. एंड ट्राय टू अंडरस्टँड. बेसिकली आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड. म्हणजे पहिली मिटींग जाल्या PWDच्या सगळ्यां बरोबर. आज किंवा फाल्यां दुसरी मिटींग जातली, तातूंत म्हाका डेटा येतलो. ओके, खंयचे रस्ते फर्स्ट आसा तो ताजी म्हणटा कोतान वास्को कंपेरेटिवली तशें व्हडलें प्रॉब्लेम ना. फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे कितें केबल्स घाल्ले त्या रस्त्याचें ऑलरेडी काम तांणी कॉमेस करतात. सो लिंक करपाक कॉमेस केला. म्हणजे फक्त एक कंप्लेन आसा ती ते ब्रिजा कडेन थंय बांदता थंय हांव आज इन्स्पेक्शनूय करतलो मागीर. चार्ज घेतलो तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की थोड्यो गोश्टी आमच्यो वास्कोन मातश्यो स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमी एकदां इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण एक दीस येतलो, आपूण खंयचो तरी दीस सांगता म्हण तुका. पूण ताजी एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली ऑफिसान. कशें स्टाफ कितें आसा खंय आसा तें सगळें पळोवपा खातीर. सो एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली. सो आमी तांकां सगळ्याच आमचे जे डिसिजन तांकां सगळे इश्यूज जे आसा आमचे सांगले. जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे. पॉटहोल्स हांगा चड ना, पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन. सो तांचे हें आशिल्लें की आतां सद्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तरी पूण आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हे केले. रस्ते मातशे लेवल करपाचो प्रयत्न केलो. तरी पूण बरो म्हणजे स्मूथ रस्तो जावपा खातीर आमकां हॉटमिक्स प्लांट ओपन जावपाकूच रावचे पडटले. ताच्या खातीर वोत येवप खूब गरजेचें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शन्सा प्रमाणे सगळे एस्टिमेट आमी फाल्यां परवां मिनिस्टरा कडेन घेवन वतले. म्हणजे वास्कोचे FL गोम्स रोड आसा, स्वतंत्र पाथ आसा, बाकीचे सगळे रोड्स आसा. सो सगळे रोडांचे हासमळांतले 2-3 रोड्स आसा एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जाल्लो आसा. सो हे सगळे घेवन ताणें म्हाका ह्या 2 दिसां भितर यो म्हणला.
सो आम्ही खूप खुशी की आज मिनिस्टरान इमिडिएटली म्हणजे आपलो डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकूच सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून तांचे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसा ते समजून घेवपाचो तांचो एक प्रयत्न आशिल्लो आनी आमी आमच्या सायडीन सगळे कितें प्रॉब्लेम्स वास्को आसा उदकाच्या सायडीन जावं सिवरेजीचे जावं सगळे तांकां प्रॉब्लेम्स एक्सप्लेन केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की एक एक्सपिरियन्स्ड मिनिस्टर दिगंबर सर आसा मग ताचे बद्दल कोणाकूच येना आनी ते सगळे स्ट्रीमलायन करतले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग